आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. नमस्कार करतना आमी सायबीण माय भाशेन चाकराचें जिवीत, ताचे बरोबर ताचे सांगाती, ताचे पासत आमी सारया. जेजूची चाकरां आमी जावया, ताची सेवा आमी करुया, ताचे आमी आयकोया आनी तो आमचे सवें करूंक सोदता तें आमी ताका करूंक दिवया. आमी ताचे सांदे ताका जाय पळय तशें ताणें आमकां वापरची म्हणून हो मनोभव आमी पत्करुया. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी हो नमस्कार करतना सगळें आमचें जिवीत ताका भेटोवया. एकलो मनीस सदांच इगोर्जेन वचोन दिमेर आपले दोळे जेजूच्या खुर्साचेर, जेजू थंयसर मुगोळटा ताचेर तो धरून वरांचीं वरां सादतालो. ताका विचारल्या उपरांत ताणें असो जबाब दिलो, तो म्हाका पळयता आनी हांव ताका पळयतां. असल्या मनोभवान आसलें ताचें मागणें, ताचो संबंद जेजू सरशी. ताणें म्हजो इतलो मोग केला की ताणें म्हजे पासत आपलें जिवीत वारयलेलें आसा. म्हाका सुटका दिवच्याक, कित्याक हांव एक पातकी. आनी जितली आमी जेजूकाचेर जाता तितली आमी पातकी म्हणून समजोंक लागता. आयज आमी ताच्या भोव पवित्र काळजाची आठवण करता. कितलो मोग ताणें आमचो केलो आनी ताणें आमकां मोग करूंक शिकयला. ताचे भाशेन आमी मोग करता जाल्यार ताचे भाशेन आमी खुर्सार मरोंक तयार आसूंक जाय. आनी 2 दिसांच्या आमच्या संबंदांनी जितली आमी जेजू सारकीं जाता तितली आमी ताचे सारकीं एकामेका पासत मरोंक तयार आसता. दुसऱ्यांक खरें जिवीत देवा सवें हाडच्याक. तर ह्या वेळार आमचे दोळे ताचेर लावन ताचें सगळें बरेंपण आमी पत्करुया.
क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचें थारोण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कोण वोळाच्या क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कोण वोळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरा तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवनाका दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकांच्या तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकांच्या ज्यांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी हांगसर जेजू सशी हाडून तांकां आजीर कोत्ता. कितलींशीं जाणां आसात जीं कोश्टवतात पिडेक लागून. पिडा कुडीची. कुडीचेर पिडा जाता केन्ना केन्नाय चिंतनाक लागून. आमचीं चिंतनां मनोभवांक लागून हे सायडीन ते सायडीन घुंवतात. तांचो परिणाम आमच्या भावनांचेर जाता आनी हो सगळो गोंदळ जो घडटा तो आमचे कुडीचेर ताचो परिणाम जाता. पूण हे सगळें थाऱ्यार येवंक शकता जेन्ना आमी ओतम्याच्या पावंड्यार जेजूक चिटकोन रावता आनी जेजू सरशी आमी सगळीं आमची चिंतनां भावना चाल
आठवणी ताका समर्पून तातूंतली तो आमकां स्वतंत्र करता आनी ताच्या जिवितान आमकां अदीक आनी अदीक भरून काडटा. हो ताचो मोगाचो गूट आमी नियाळून तो अदीक वाडोंक जाय. हांव जाल्यार अदीक अदीक उणो जावंक जाय. ह्या पद्दतीन सगळी आमची चिंतना भावना ताचेर दवरया. सगळ्या सांता भक्तांनी हे भाशेन जिवन आपलें जिवीत आपल्या पासत न्हय पूण जेजूच्या एकवटान दुसऱ्या पासत सारलेलें आसा. आनी आयची वाचपां आमकां तेंच सांगतली. जीं कोण देवाची येवजणे प्रमाणे जियेतात तांकां खूब भोगचें पडटा. पूण तीं भियेनात, कित्याक जेजूच्या संगाती आतां पर्यान ताच्या खुर्साक वेंग मारून दुसऱ्यांचो मोग जेजू तांचे सरशीं आमचे उदेशीं कोत्ता. हांगसर आमकां घोटाय येवंक जाय. आमच्या ओतम्याच्या पांवड्यार आमी आपल्यापणांत रावत तर अशें घडचें ना. आनी अशें घडोंक लागलें म्हणटच ही चिंतना भावना आमी जेजूचेर दवरीत रावया आनी तो आमकां सुटका दितलो. आनी ही संदी जी आमकां मेळिल्ली आसा तातूंतल्यान आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक लागतलीं. जीं कोण आपल्या भुरग्यां बरोबर जियेतना इतलें तांचे पासत केलेलें आसा पूण केन्नाय ती काजार जाली म्हणटच तांकांय सुटका ना. आपलेपणान जियेतात पळय तीं तांकांय तातूंत ओडून घेतात आनी मागीर पाय माय आनी भुरग्यां बरोबर एक तोंटो सुरू जाता. खूब भोगचें पडटा. खूब गैरसमज जाता. समजणी आसना. ताका लागून पातकान आमी सगळीं जाणां पडटा. नाका जाल्लीं उतरां आमी एकामेकाक दिता आनी आमी दुखवता, कश्टवता. असले स्थितीन खूब पाटी जीव पर्यंत नाका कसो दिसता. आमी जाणू जावंक जाय हे भाशेन देंवचार आमकां ताळणेंत घालता आनी आमकां सगळ्यांक इफेन्नान ओडून वत्ता. कितें म्हणून आमी करचें? आमी सदांच नियाळ कोत्ता त्या प्रमाणे असले स्थितीन सगळें जेजूक आमी ओपून दिवचें आनी ह्या वेळार आमचे दोळे ताचेर लावन आमी हो नियाळ कोत्ताना तो आमकां हें सगळें कळीत कोत्ता. ताचो पवित्र आत्मो दिवन आमची मनां उजवाडायता. ताच्या स्वतान जिवंक तो आमकां संदी दिता. खूब जाणां दुयेंसाक लागून कुडीच्या व मनाच्या व भावनाच्या खूब भोगचें पडटा. जिवीत नाका कशें दिसता. इतल्या पासत आमी मागया.
Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. Today, through the readings, you invite us to discover the kingdom amidst us, to build the kingdom around us. And you teach us, Lord, that this implies looking around, recognizing the signs, and most importantly, doing our part in building your kingdom. The two parables that you narrate teach us a lot, Lord. Firstly, you teach us to be patient, to be perseverant in whatever we do. Through the parable of the mustard seed, you teach us that we need to be humble, just like you were humble. And through the first reading, St. Paul tells us that we should not abandon this confidence, this faith that we have. We need to endure. And Lord, as we gather here with our hearts, with gratitude, with various emotions, sentiments that we may have, sentiments of joy, sorrow, anger, resentment, all of this we place before you, Lord. In a special way, Lord, we pray for all the victims of the coronavirus pandemic. We ask you, Lord, to give healing to all of the victims. We also pray for the doctors and the nurses, all the medical staff who are doing their part, working tirelessly. We pray for those in charge of administering the vaccines, that they may be able to keep the common good in mind. Similarly, we also pray for the citizens of the nations, that during these trying times they may be patient and that they may follow the rules and regulations that have been given to them. We continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. In a very special way, Lord, we pray for all the students who are answering their exams. We pray for those who are preparing for their job interviews. We ask you, Lord, to give them the grace, give them the strength, so that all that they do, all their hard work may bear fruit. We pray for peace, peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in the society, peace within families, peace within us. We ask you, Lord, to give us this blessing, to give us this grace, that we too may experience your love and peace and mercy. We pray for those who are suffering from various ailments, those seriously ill in the hospital. We especially remember Francisco Pereira and we pray for his quick recovery. We also pray for all those who have left the church, those who have gone astray. We ask you, Lord, to enlighten them,
and give them the grace, the blessing, that they may be able to discover the truth and follow the right path. There are so many other prayers and petitions, Lord, that we have. At this moment, we have expressed a few of these, but you know what's there in our hearts. And therefore, we ask you, Lord, to give us the grace so that today, as we go about doing our daily work, that we may be able to recognize your kingdom among us, that we may do our part to build your kingdom, and most importantly, that we may be your witnesses and may share and proclaim the good news by our compassionate, merciful, and loving nature. Yes, Jesus, we bring you Anna, who is suffering so much. We bring you Irene. Touch her and heal her, Lord. We bring you Kaji. Lord, we ask you to heal so many others who have asked us to pray for them. We thank you, Lord, for all those who help in various ways, especially those who help to make this basilica a wonderful place of experiencing God. Bless them all. Those who make their sacrifices so that the people who come here may truly go back with an experience of your love, of your presence. Thank you, Lord. संस्काराखी для साष्टांगी नमन कोता सोडून देऊन आदल्यो रीती सेवा दोन नवोदता सोय माचे विषय आमचे Gospodat Gutamukar Tirwano Amco Bawat Soy morte Vishoy Dinar Priticha Baba Kamcha Joyti Volt Putak Daja Murgoton
걸전도나 온두야 버거누야 upsolята cemotlo smogacha povitatmya संस्कार को खाते पोना मान्युया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. 모가라 제수 모가라 제수 디마카칼리스 디마카칼리스 तुझ्या काळजासारखे मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दिमाका काळीस दिमाका काळीस तुझ्या काळजासारखे. What we do is we will consume this so that after we can clean up everything. No, absolutely. I'll take it.